नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. दिवाळे उपरांतय 5वे पासून हायस्कुला सुरू जायत म्हण सांगू नज. मुख्यमंत्री म्हणटा टास्क फोर्साच्या बसकेत जातलो निर्णय. आयुष दोतोरांचो विषय सुटलो. मे म्हयन्यातच फायल क्लियर. आयतारा आरोग्य सेवा संचालनालयान कोविड-19च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वाशिना खातीर दवरला मेगा कॅम्प. 15 नोव्हेंबर मेरेन दुसरो डोस 100% पुराय करपाचो टार्गेट. दिल्लीत आयतारा बीजेपीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बसका. मुख्यमंत्री आरोग्य मंत्री धरून गोयच्यान 9 फुडारी आसतले व्हर्च्युअली हजर. वेंचणुकेचेर चर्चा. सत्तरी भिरोंडा जीएमसीच्या स्टाफाक व्हरपी टेम्पो ट्रॅव्हलर आणि कदंबाचो ॲक्सिडेंट. टेम्पो ट्रॅव्हलरांतल्या 13 जाणांक लागला मार. दोगांक व्हेल्या हॉस्पिटलांत. आणि वास्को मुरगांव हिंदू समाजान पुजिल्ले लक्ष्मीचे 4 लाख रुपयाचे भांगर गेले चोरयेक. सिक्युरिटी आसतना चोरी. पुलीस करता तपास. दिवाळे उपरांतय 5वे पासून हायस्कुलां सुरू जातलीच म्हण सांगप कठीण. शिक्षण खाते आणि टास्क फोर्साची बसका जाल्या उपरांतच कितें तो निर्णय जातलो म्हण मुख्यमंत्री सांगता. आयुष दोतोरांचो प्रश्न सोडोवपाक फायल मे म्हयन्यातच क्लियर केल्ली. वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान कांय राजकारणी खंय वोगीच इश्यू करतात. अजून 5वी आणि ह्या बाकीच्या स्कुलाच्या विशयाचेर कसलेंच डिस्कशन जावंक ना. केन्ना तरी टास्क फोर्साची एक मिटींग जातली. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाचोय फीडबॅक जो आसा होय फीडबॅक घेवपाचो आसा आणि ताच्या उपरांत निर्णय जातलो. अजून पर्यंत कांयच जावंक ना. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता त्या आयुष डॉक्टरांच्यो सुद्दां बातम्यो ज्यो परत परत हाडटा पळय न्ही रे, हांवें मुद्दामून म्हणजे हांवें काल पळयलें 31 मेक हांवें फायल सायन केला. थोडेशे एडमिनिस्ट्रेशनांतले आमच्या काही डिपार्टमेंटांतले लोक म्हणजे अननेसेसरी बेश्टच घोळयत आसता फायली. हांवें काल म्हाज्या बरोबर आयुष डॉक्टर आयिल्ले. तांची सॅलरी 50,000 जाल्ली आसा आनी ती बी आतां न्ही फ्रॉम द 1 एप्रील 2020 कोवीड सुरू जाल्ली तेन्नाच्यान मेळटली. तेन्नाच्यान तांकां बॅकलॉग सुद्दां त्या सॅलरीचो मेळटलो. हांवें फायनान्शियल डिपार्टमेंटान सुद्दां मे म्हयन्यान तांकां सँक्शन दिला. मे म्हयन्यान 20च्या ती तांकां आतां म्हाका काल मेळ्ळें तांकां दाखयलें हांवें. मे म्हयन्यांतल्यान म्हाजें सँक्शन सुद्दां आसा. गव्हर्मेंटांतले बऱ्योचश्यो काही मरे फायली पळोवन भायले पेपरार उलयतात थोडे विरोधक. म्हणजे तांकां दिसता आपूण केला म्हणून. म्हाका इतले मजगतीं मुख्यमंत्र्यान घाटेश्वर देवळाच्या सभाघराचे उक्तावण केले. थंय ताणें सरकाराच्या देवदर्शन येवजणे माहिती दिली. ह्या देवदर्शनाची योजना येता त्या 1 डिसेंबरा पासून म्हणजे ताच्या खातीर नावाजलेली जी देवळां आसा ती तेंच्यांनी 7व्या वर्सांत आमी रोखडेच आमी स्कीम डिझायन करून ती डेप्युटी कलेक्टराच्या मार्फत तुमी फक्त तुमचें नांव नोंद करपाचें आनी कदंबात बसपाचें. तुमी म्हापशेच्यान बसले आसत जाल्यार काणकोण पर्यंत ती देवळां सकाळ पासून सांजे पर्यंत वचून तुमकां सांजे तुमच्या घरा कडेन पावोवपाची वेवस्था गोंय सरकारचें सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट करपाचें आसा. कारण खूब सुंदर सुंदर देवळां ही गोंयांत आसा. ताचो खूब सुंदर परिसर देवळां गोंयांत आसा आणि त्याच बरोबर त्याच्या मदीं गोंयच्या संस्कृतीचें दर्शन जावचें. खूब वेगवेगळी रवींद्र भवन आणि नाट्यगृह ज्या बांदल्यात त्या जाग्यार संस्कृतीचें दर्शन जावचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आयतारा आरोग्य सेवा संचालनालयान कोविड-19च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वाशिना खातीर दुसरो मेगा कॅम्प दवरला. सरकारान 15 नोव्हेंबर मेरेन कोविड वाशिनाच्या दुसऱ्या डोजाचो 100% टार्गेट पुराय करपाची मोख दवरल्या. कोविडाच्यो एक्टिव्ह केसी देविल्ल्यान वाशीन घेवपाक हीच योग्य वेळ म्हण हेल्थ एक्सपर्टांक दिसता. मेगा कॅम्प सरकारी हेल्थ सेंटर्स, सब हेल्थ सेंटर्स आणि जीएमसीत जातलो. थोडी आम्ही सब सेंटर्स ओमिट केल्या इतल्याच खातीर की ज्यांचे वॅक्सिनेशन 100% जाला किंवा ज्यांचे वॅक्सिनेशन फाटल्या कॅम्पाक खूपच कमी आशिल्ले अशी सब सेंटर्स आम्ही लागींच्या सब सेंटराक क्लब केल्ली आसात. एक्सपर्ट्स असे सांगतात की since the number of active cases are very less, significantly reduced, this is the best time to get vaccinated and to create herd immunity. आमचे माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि अशी मोख सोडल्या काय बाय 15 नोव्हेंबर 2021 स्टेट ऑफ गोवा should achieve 100% second dose vaccination.
ते जर अचीव करतले जाल्यार फालचो कॅम्प सक्सेसफूल जावप आमकां अत्यंत गरजेचो आसा. सो सगळ्यां कडेन कळकळीचें मागणें, मुजरत सकाळी 9 ते 5 ह्या दरम्यान तुमच्या लागींच्या हेल्थ सेंटरान वचात आनी न चुकता तुमचो कोविड-19 वॅक्सिनेशनाचो डोस घेयात. दिल्लीत जावपी बीजेपीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे बसकेक गोयचे 9 फुडारी हजर असतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे, पंचायत मंत्री मॉविन गुदीन, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार आणि कोर कमिटीचे वांगडी ह्या बसकेक व्हर्च्युअली हजर असतले. थंय वेंचणुकेचेर चर्चा जातली म्हण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन माहिती दिली. पेट्रोल डिझेलाची रेट देंवयली म्हण बीजेपीन प्रधानमंत्र्यांचे उपकार मानले. प्रदेश कार्यालयात बसप आणि व्हर्च्युअली तांचे कडेन इंटरॅक्ट करप अशा पद्धतीची व्यवस्था ही सबंद स्टेटी भितर वेगवेगळ्या स्टेटी भितर केली गेली वयतली. आमचे नवीन 2 स्पेशल इन्वायटी आसात, मॉविन गुदिनो आसात, आमचे विश्वजीत राणे हे पयल्या वेळारूच नॅशनल एक्झिक्युटीव अटेंड करतले. त्याच्या भितर अध्यक्षांचें भाशण आसतलें, राष्ट्रीय अध्यक्षांचें कंडोलन्स रिझोल्युशन आसतलें ऑल ओव्हर इंडियाच्या मेन जे कोण आसात त्या संदर्भातलें आसतलें. आनी ज्यो इलेक्शन स्टेटी आसात मागीर तेच्या भितर गोवा आसतलें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आनी पंजाब ह्या स्टेटींतले कांय विशय जे आसात प्रिपॅरेशन ऑर्गनायझेशनच्या दृश्टीन आनी प्रिपॅरेशन राजकारण म्हणून ह्याच्या संदर्भातलें जे उलोवप आसा तें हांगाल्यान आमी तांच्या बरोबर उलयतले. म्हणजे पेट्रोलाच्या रेटा भितर साडेक 11 रुपीज 41 पैसे आनी डिझेलाच्या रेटान साडेक 16 रुपीज 79 पैसे हे मातशे आमी जे एक्स्ट्रा फारीक करताले ते कमी जाल्ले आसा. आनी ताका लागून हांव भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशच्या वतीन केंद्र सरकाराचें अभिनंदन करता आनी खास करून आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचें अभिनंदन करता. सरकारच्या तिजोरींतल्यान हे सगळे आनी एडिशनल सबसिडी करून हो रेट जो कमी केल्लो आसा ताका लागून हांव खरोखरच आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, सगळे केंद्रीय मंत्रिमंडळ आनी आमचे मुख्यमंत्री ह्या सगळ्यांचे भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीन आभार व्यक्त करता, अभिनंदनूय करता. सत्तरी बिरोंडा जीएमसीच्या स्टाफाक व्हरपी टेम्पो ट्रॅव्हलर आनी कदंबाचो एक्सिडेंट जालो. टेम्पो ट्रॅव्हलराचो कंट्रोल गेल्ल्यान एक्सिडेंट जालो म्हण सुत्रां सांगतात. टेम्पो ट्रॅव्हलरांतल्या 13 जाणांक मार लागला. दोगांक मातसो चड मार लागिल्ल्यान तांकां 2 अँब्युलन्सांनी वाळपय हॉस्पिटलांत व्हेले. नॅशनल थिएटराच्या मुद्द्यावयल्यान आदलो महापौर उदय मडकयकार आनी सुरेंद्र फुर्तादोन मोन्सेरात फॅमिलीचेर गंभीर आरोप केल्यात. महापौर रोहित मोन्सेरात खंय नगरसेवकांक विश्वासांत घेनासतना निर्णय घेता. पणजेचेर खंय बिल्डरांचो दोळो. ह्या फावट मोन्सेरात फॅमिली घरा धाडात म्हण उदय मडकयकाराचो उलो. देव हांकां दाखयतो नॅशनल थिएटरची प्रॉपर्टी आमची आसा ही जी तेंच्यांनी विकपाक काडल्या तांकां देव दाखयतो हांकां आनी देवूच हांकां पुच्छ करतलो. अनएक्सपिरियन्स मेयर हो हाडून जो बसयला पळय हो पणजेकारा खातीर घातक आसा. To help the builder who is going to buy the property. इतक्याचेर पावला. जेनिफर मोन्सेरात, बाबूश मोन्सेरात आनी रोहित मोन्सेरात फॅमिली जाल्ल्यान लोकांनी ठाम निश्चय करून तांकां घरांत हाडपाचो. खबर ना तेणें कशी ती मिटींग म्हणजे तो ताका दिसलें कितें आपूण घरान घेवन मम्मी डॅडी घेवन एक डायनिंग टेबलाचेर बसून मिटींग घेतलें अशें काल तेणें मिटींग कंडक्ट केली. आमची सीसीबीची प्रॉपर्टी प्रायम लोकेशन आसा. तुम्ही ती पीपीपी घेवंक सोदता तो काल सांगताना आमी बांदतले सगळें फोर्ट ऑलरेडी हेंच्यांनी बिल्डर हाडला सगळें हाडला. हांव जाणा एज अ मेयर हांव आसतना कितें घडटा तें हांव जाणा. हेंच्यांनी सगळें हाडला. खंयची शॉपां कोणाक दिवपाची कोणाक कितें करपाचें सगळें ठरलेलें आसा. व्हडलीं व्हडलीं शॉपां तेंचे प्लॅनाचेर तेंचेर आसा आनी ते सांगता काल ते ना आमी बांदतले सगळें फोर्ट काल तेंचेर ते आयला मेयर सारको एक्सप्लेन सुद्दां करूंक शकलो ना. तेजेर तुमी तोंड बी पळोवंक जाय आसलें. तेजेर कांयच सारकें आन्सर नासलें कितें उलोवपाक. बिल्डर सांगतना आपूण अशें करतलो ना आपूण तशें करतलो आपूण इतक्या लोकांक आपूण हें दिवचो ना. बिल्डर कोण सांगपाक प्रॉपर्टी आमची आमी थंय टेंडर काडूंक जाय. आमी थंय कोण हायेस्ट बिल्डर जावन कोण कितें आमकां जें कितें मेळटा आमची 3 बिल्डिंगो आसा ते कांय डिस्कस जायनासतना काल सुद्दां ती एजंडाचेर फुडें तेंच्यान तो एजंडा हाडला. म्हणजे तेंची नजर आसा आमच्या प्रॉपर्टीचेर. ताळगांव सगळें पाड घालून जालें. आतां पणजेकारांनी आतां सावध जावंक जाय आनी हो जो फॅमिली राज आसा हेंचे आतां थोडे तेंप उरला. लोकांनी ठाम निश्चय करून जाय घरांत हाडपाचो. Heard that they want to build a road to help the builder who is going to buy the property. इतक्याचेर पावला. पणजे लोकांनी पळोवपाचें की फॅमिली राज काबार जावचें म्हणून. ते तुमी सगळे जाणा कोण ते.
कित्याक पणजीची फॅमिली राजन कोण आसा? अरे मम्मी डॅडी आनी राजपूत हय आमी रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा मम्मी तिचो आमदार आसा जेनिफर मोन्सेरात, बाबूश मोन्सेरात आनी रोहित मोन्सेरात फॅमिली जाल्ला आनी हेंचो हिडन एजंडा हो आतां लोकांक हळूहळू कळपाक लागला. हो आमी स्टॉप करता म्हणून आमकां उलोवपाक दिना, आमी मिटिंगेक उलयता म्हणून आमकां उलोवपाक दिना. काल मेयराचे तुमी पळयल्यार विचित्र वागणें म्हणजे तो तेकाच खबर ना बाबा आपूण मिटींग हँडल करता काय कितें करता काय म्हणून. अशे तरेचे आमी मेयर फर्स्ट टायम पळयला. कितलेशेच मेयर जावन गेले म्हणून अनएक्सपिरियन्स मेयर हो हाडून जो बसयला पळय हो पणजेकारा खातीर घातक आसा. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. वास्को मुरगांव हिंदू समाजान पुजिल्ले लक्ष्मीचे भांगर चोरयेक गेला म्हण बोवाळ. मंगळसूत्र आनी चपला हार धरून खंय 4 लाख रुपयांचे भांगर चोरयेक गेला. 66 वर्सां जाली हिंदू समाज खारीवाड्यार लक्ष्मी पूजन दबाजान करता. अजाप म्हळ्यार सेक्युरिटी आसतना ही चोरी जाल्या. वास्को पुलीस तपास करतात. सकाळी अशें कळोन येयलें की चोरी जाली. जेन्ना आमी हांगा येयली सेक्युरिटीन आमकां सांगलें की कोण तरी 2 जाण येयल्लेले खंय आनी रिक्वेस्ट केलें खंय भितर वचपाचें. आमी हांगाल्यान पांया पडटा सो रिक्वेस्ट केलें भितर वचपाचें आनी तकली तेकयली आनी येयलो म्हणटा तो. इतलें सांगलें पूण मातशे वक्तान जेन्ना आमचो कोण कमिटी मेंबर आनी भटजी जेन्ना भितर येना कळ्ळें की भटजी मूर्ती मातशी टिल्टेड आसा. जेन्ना भटजीन चॅक केलें तेन्ना भटजीन अध्यक्षाक आपयलें चॅक कर म्हटलें की भांगर सगळे सारकें जाल्यार एक चपला हार आनी एक मंगळसूत्र मिसींग आसलेलें. आमी सेक्युरिटीक विचारलें की ते येयले तेन्ना तूं कितें करतालो. तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण आसलेलो आपूण न्हिदलेलो आनी ही वॉज लिटल कन्फ्यूज. सो आमी वास्कोन जितले एप्रोच रोड्स आसा फ्रॉम सेंट एंड्रूज चर्च धरलेले ते पुलीस स्टेशन सायडीच्यान आनी रेल्वे सायडीच्यान जे त्या टायमाचेर सगळे शॉपावाल्यांक रिक्वेस्ट केल्या की आमकां ती फुटेज दिवची आनी ते सेक्युरिटीक घेवन आमी बसल्यार की ती सगळी तितल्या टायमाची 1 वराची फुटेज चॅक करता की त्या डिस्क्रिप्शनाचो कोणी जर तर मनीस क्रॉस जाल्लो आसा जाल्यार ताणें आमकां तें पॉयंट आवट करचें. तेजे वयल्यान आमी ताका फुडें आयडेंटिफाय करून प्रयत्न करतले. शिरोडेच्या श्री कामाक्षी संस्थानाच्या नव्या बिल्डिंगेचे उक्तावण श्री गुरुस्वामी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीन केले. ह्या बिल्डिंगेत हॉल आनी भाविकांक रावपा खातीर रुमांची व्यवस्था केल्या. उक्तावणा निमतान दिसभर धार्मीक विधी जाले. कितें स्वामील उपस्थिती जावका संकुलन उद्घाटन कोणे करेल तितू स्वामील असताना स्वामील उपस्थितीन तू ह्या घडका म्हणजे भावन कसन की कित्याक येवका. कारण कसन की म्हळ्यार मुकुंद भक्ती गुरु भक्ती जाय. देवाचेर भक्ती येवका जाल्यार पहिले गुरुचेर भक्ती करता म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या निमित्तानची पहिले गुरुले घेवन तांणी आमगेले ही कुटुंब मूर्तांनी घेवन हांगा उद्घाटन करताना आमकां आमंत्रण दिलें. आमगेले सारस्वत समाजाचे अस्तित्व 2 विशयाचेर आसा. एक कुलदेवता आनी दुसरे गुरुपीठ. आज ही तांणी गुरुपीठ आमगेले श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे स्वाम्यान येवका आनी तें उद्घाटन करता म्हणजे कितें सुमार वर्ष फुडें तांणी
हे एक उद्घाटनात कसं नसा ते स्थगित करत आसा. स्वामीन येवका उद्घाटन जावका तोपर्यंत ते स्थगित उरचे. हे म्हणजे लक्ष्मीनारायण सभागृह थोडे खोली आसात आणि हॉल आसात. हातूंतल्यान भक्तगणाक एक सुविधा मेळटली आनी भक्तांक हांगा रावपाची वेवस्थाय बरी जाल्या. एअर कंडिशन केलां आनी तातूंतल्यान एक मेसेज वतली की देवस्थानां ही भक्तगणां खातीर फॅसिलिटी दिवपाक तत्पर आसा. तांचे लग्न कार्य म्हण किंवा कसलें फंक्शन म्हण आज कशें आसा भायर कमर्शियल हॉलांक खूबच रेंट चार्ज करता. त्या प्रमाणे तशीच स्टायलीन आनी त्याच इन्फ्रास्ट्रक्चर घालून कमी प्रमाणान रेंट चार्ज करून म्हणजे महाजनांक फायदो जावचो, लोकांक फायदो जावचो. हॉलांत जवळ जवळ 450 ते 500 लोक बसपाची क्षमता आसा. वातानुकूलीत आशिल्ल्यान ह्या वाठारांत हें एक नवीनच अशें सभागृह लोकांक मेळटलें. गोंय सरकारान सोमारा नॅशनल वुमन्स पार्लमेंटाचें आयोजन केलां. 18 वर्सां वयल्या सुमार 2,500 महिला वांटेकार जातल्यो. कार्यावळीक स्मृती इराणी मुखेल सोयरी म्हण येतली. मंत्री जेनिफर, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, बायलां कल्याण मंत्री विश्वजीत राणे आनी हेर मंत्री आसतले म्हण मुख्यमंत्र्यांक कळयलां. त्याच बरोबर गोंयांतली वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन, रोटरी, लायन्स क्लब, सम्राट क्लब हांकांय आमी इन्विटेशन धाडल्या. तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमांत पार्टिसिपेट जावचें. नॅशनल लेवलाचे स्पिकर्स, गोंय लेवलाचे वेगवेगळे स्पिकर्स हातूंतल्यान पार्टिसिपेट जातले. गोंयांतले वेगवेगळे कल्चरल ग्रुप्स हांकांय आमी इन्वायट केल्या. वेगवेगळे पथनाट्य सादर करपी हांकांय आमी इन्वायट केल्या. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स केंद्र सरकाराच्यो आनी राज्य सरकाराच्यो हाज्याय बद्दल भासाभास जातली, हाज्याय बद्दल डिस्कशन जातलें. वेगवेगळ्या नावाजलेल्या लोकांचे फेलिसिटेशन्स आमी परत एकदां ज्यांचे फेलिसिटेशन्स करपाचे आसा तांकां इन्वायटूय केला. जांकां एवॉर्ड जाय तांकां आमी सांगलां की तेंच्यांनी एवॉर्ड फॉर्म फिल अप करून आपले ज्या सायटीचेर सायट आसा ताचेर तेंच्यांनी आपले धाडून दिवचे. आमची जी स्क्रुटनायझींग कमिटी आसा तांच्या मार्फत तांकां स्क्रुटनायज केले वयतले आनी तांकां एवॉर्ड जे आसा हे एवॉर्डूय बी दिले वयतले. मायनिंग कॉर्पोरेशन केले मायनिंग लीज ऑक्शन करूंक मेळटा ताचोय सर्वे केला. फुडल्या म्हयन्याक ऑक्शनय जातलें. तातूंतल्यान कामगारांचे प्रश्न सुट्टले म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें उतर. राज्यपाला कडच्यान खंय कॉर्पोरेशनाक मान्यताय मेळ्ळ्या. वेदांता सेजाच्या कामगारांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक एके कार्यावळी वेळार घेराव घालो. प्रश्न सुटना जाल्यार वेंचणुकेक सरकाराक बुद्द शिकयतले म्हण कामगारांची भुमिका. आता 2-2.5 वर्सांनी तुमकां 2 मेमोरेंडम दिले आमी. आज सॅलरी चालू आसा. तुमकां खबर आसा परिस्थिती कितें. मायनिंग बेल्टान आमच्या भितरले गोंया भायल्यान तुका अल्टरनेट सोर्स ऑफ इन्कम जाय. कितें करपाचें आमी. आतां इलेक्शन ऑलमोस्ट पावलें. परत कोड ऑफ कंडक्ट आश्वासनां कितें म्हणजे कांयच कळना गव्हर्मेंटाची पॉलिसी. मायनिंग कॉर्पोरेशन फूल फ्लेज सोल्युशन त्यांचे सॅलरीचे प्रोविजन जातलें. आयक सांगता तुका हांव मायनिंग आयक म्हाका मरे फटींग उलोवपाक जायना. हांव तुका बेश्टाच उतरां सांगून वयतलो की मायनिंग कॉर्पोरेशन जाल्यार सगळ्यांक हांव सॅलरी दितलो म्हणून. दीस इज नॉट सो. मायनिंग कॉर्पोरेशन जावन जेन्ना हे जो आमचो लीज आमी दितले पळय न्ही रे डेफिनेटली आमी ताका कन्सिडर करूंक जाय. आमी मायनिंग कॉर्पोरेशन फॉर्म केलें. आमी मायनिंग लीजीस ज्यो आमकां ऑप्शन करपाक मेळटले पळय न्ही तिच्यो ऑलरेडी सर्वे केल्यो. वी आर नेक्स्ट मंथ आमी मागीर ऑप्शन्स करता, लीजीस ऑप्शन करता. तिसरी गजाल आमी ह्या कंपनीक सरळ सांगला तुमी कोट करा जी ऑप्शन्स लीजीस घेवपाक जाय तुमी घेया आनी तुमी कंटिन्यू करा. तिसरी गजाल आमी आत्ताच्या गायडलायनी प्रमाणे तांकां सांगला तुमच्या कडेन जितको ओर आहा खंयसर जो तुमी ऑप्शन करपाक आमी ऑप्शन करपाक शकता आनी 12A प्रमाणे तुमी ऑप्शन करपाक शकता हाजें लिस्ट दिया. आमी तुमकां बिजनेस करपाक परमीट करता जेणे करून मायनिंग लिजीसच्या भायर जें कितें आसा तुमच्या म्हणजे तुमी कोणी पयली लँड घेतलेली तेच्या भायर ओवर पडलेलो आहा आमकां छोटी एक्टिविटी चालू उरपाक जाय. ताच्या खातीर तुमी तेजें लिस्ट सबमीट करा आनी तेजें ऑप्शन करात. आमी तुमकां परमीट करता आनी वर्कर जे तुमच्या कडेन आसा ओके हाका तुमी मेंटेन करपाक जाय. कंडिशन ती आसा आमची. ऑल दो कंडिशन आमी कित्याक दिता तुमकां जाल्यार फक्त आमचे वर्कर जे आसा तांकां तुमी मेंटेन करपाक जाय फूल सॅलरी. कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं हें जातलें आमी अपेक्षा धरूं शकता. हांव तुका एक सांगता हांव डे 1 बेसिसाचेर आतां नवीन तुज्या म्हायती खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान नवीन डम पॉलिसी हँडल करपा खातीर रिसंटली 8 दिसाच्या पयलीं काडल्या. आमी तांकां परत आपोवन हाडून सांगला
ते आसा तशें आमी ह्या पॉलिसीच्या प्रमाणे ओवर उखलपा खातीर दिता तुमकां आउटसायड द लिजीस, बट ऑल दो आमच्या वर्करा खातीर तुमी रिलीफ दिवपाक लोक ना तेंचे. हांव कंप्लेट करता मरे, कशा सांगता हांव, बाकीच्यांक सांगपाक खूब सोंपें. वॉट एवर द थिंग्स रिव्यू रीट पिटिशन घेतलेलो पळय न्ही रे, कोणी घेतलेलो? हांवेनूच मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत फायल केल्लो. नो डावट आतां सुप्रीम कोर्टान जर ते भायर उडयले जाल्यार ताका हांव कितें करतलो? सुप्रीम कोर्टान केस कोणी घेतली ताका केन्ना एक दीस 6 जाणांक घेवन इतरो गेले, कोण गेलो इतरो? रिव्यू रीट पिटिशन घालपी हांव. आतां रिव्यू रीट पिटिशन परत आसा तशें कशा? परत तिणें आतां तिसरी केस फायल केली पळय न्ही रे, मायनिंगाचेर तिसरी, कॉर्पोरेशनाचेरूय तेणी केस फायल केली. मागीर तेंच्या वयल्या तेजें म्हणणें कितें खबर आहा तर तुका? बाकीचे जे एक्टिविटी चालू करूंक सोदता त्यो बंद करपाक सोदतात काही जाण, तेजेर कोण इतरूंक वचना. माय इंटेन्शन इज व्हेरी क्लियर. हांव तुका परत सांगता, मायनिंग कॉर्पोरेशन फॉर्म करून उरलेल्यो मायनी 86 मायनी अजूनही आमकां ऑप्शन करूंक मेळना, कारण तेजी अजूनही सुप्रीम कोर्टान 96ची केस आसा. ही आयची आनी दुसरी न्ही. मायनिंग कॉर्पोरेशनाचो फाटल्या 15 दिसाच्या पयलीं ओके ताजो कन्सेंट सायन जावन येवपा जाय गव्हर्नरा कडल्यान, तो आयला. दरेक घराक एक नोकरी मेळटली, ती मागीर सरकारी आसूं वा खाजगी. मोगोचो मांद्रेचो फुडारी जीत आरोलकाराचें मांद्रेकारांक आश्वासन. ताणें तुये गांवांत लोकांबरोबर संवाद सुरू केला. मांद्रेचो आमदार पक्ष बदलू, लोकांचो विश्वासघात करता म्हण कांय मांद्रेकार बेजार. मांद्र्याखय लोकांक बदल जाय. कारण आज दूरदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान आणि पेपराच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या राजकारणाची घडीची कशी चलता ही लोकांच्या घरांत डेली पावता. लोक हुशार आहात, तर लोकांनी आज त्यांच्या सरकार पळयला, फुडें आमी एक बरें सरकार दितले, बरो आमदार दितले. आम्ही आमदाराक निवडून दिलो, माजी मुख्यमंत्र्याचेर राग काडलो लोकांनी, आणि त्या आमदारान काय केलं, आमची आमदारकीच वरान विकली, पक्षय विकलो आणि आमदारकी विकली. अशें विकावंक आमदारांच्या फाटल्यान कित्याक रावपाक जाय? सुधरात, अजून पासून लेसन घेयात आणि ही योग्य वेळ आसा तर योग्य करून दाखयात. आमचे आमदार मंत्री जी कामां अजून पूर्ण जावंकूच नात, अर्धवट आसात, त्या कामांची उद्घाटना करतात. आता इलेक्शनाक 2-2.5 महिने उरल्यात आणि खंय तरी एक फातर दवरप, त्या फातराक हार घालप आणि एखाद्या व्हडल्या प्रकल्पाची पायाभरणी म्हणून करप. फटींग पाडपाचे आश्वासन दिवं शकना जे सध्या स्थानिक आमदार दितात ते. सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब दितले म्हणून. गव्हर्मेंट जॉब जितले आहा तितले आमकां मेळटलेत, पूण माझी प्रायोरिटी आसतले. हांवें पयलीं सांगलां, आमची फर्स्ट प्रायोरिटी मॅनिफेस्टोचेर आमी मेन्शन केल्ले आसतले की आमी प्रत्येक घराक एक नोकरी आसतली, ती आयदर गव्हर्मेंट आसूंक नाल्यार प्रायव्हेट सेक्टरान आसूंक. एक आमचे 5 वर्साचे टेन्युअर प्रत्येक खंयचेच एक घर सुद्धा उरचें ना जे ताका नोकरी ना. आता फॉर एक्झाम्पल मोरजी भोंवतना आमकां 10th फेल, SSC फेलूय भुरगे मेळ्ळेत, जे कांय जॉब ना काय ना, तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाची गरज आहा, ती आमी करतले. परत काही घरांनी अशें येयले की तेचे हार्डकोर कार्यकर्ते त्याच्या वांगडा वावरल्यात, जे 42-43 एजीचे आसलेले त्या टायमाचेर 5 वर्सां पयलीं वावरले. आयज तेंची 47-46 एज जाली, सो तांकां गव्हर्मेंट जॉब मेळना. तेजी बायल झगडोंक लागली डायरेक्टली. हांवें म्हटलें बाबा हांव आमदार न्हू, ते म्हणटा आमची तिडक आहा म्हणून लागले. आपल्या घोवाक घेवन घेवन सगळ्याक भोंवल्या म्हणटा. एका मोर्चेन जाला, आख्याक घेवन घेवन भोंवला म्हणटा तुका गव्हर्मेंट जॉब. आयज ताका 47 इयर्स जाली म्हणटा, 2 वर्सां गेली म्हणटा. आतां खंयचे जॉब दितले काय म्हणटात ते, अशे प्रश्न येयलेले. सो आतां 45 क्रॉस जातात, तेंच्या खातीर कितें करप हे आमची प्लॅनिंग आसतली. म्हणून म्हणटा प्रत्येक घरान एक जॉब आसतलो, सरकारी जावंक जाल्यार प्रायव्हेट सेक्टरान आमी जॉब प्रोवायड करतले. केप्यां आनी फातोड्डेच्या वृद्धाश्रमांतल्या लोकांक दिवाळे निमतान खासा उमेदीचे खीण. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लैंची तांणी भेट घेतली. राज्यपालान वेगवेगळ्या आश्रमांतल्या लोकांक राजभवनात येवपाचें निमंत्रण दिलें. राज्यपालान तांची खबर घेतली आनी राजभवन दाखयलें. वांगडा उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारे आशिल्लो. I invite all possible you can come at any time to Rajbhavan. And day before yesterday, this kids from 5 institutions belongs to all religions, Hindu, Christian, Muslim. 5 institutions participated. Today, of course, from 4 places, the people who are ailing and aged more than 60 years, they came up before us. And today morning also, I visited Loka Vishwas Pratishthan, not deaf people, disabled people, mentally retarded people also. So it's always very good, and big people, big shops in financially, they can also help. And I am very happy to inform you that person who an institution, they offered to give
a dialysis machine. They are going to entrust to us within 2 months, and that also I am going to give it to one hospital after consultation with that. And our Deputy Chief Minister, Babuji, is very much helping this matter. तकल्यान ताका सहकार्य करपा जाय अत्यंत ताबडतोब म्हणलें आनी ताजे उपरांत तेमी विजीट केली बी. एक फावटी फातर्पा हांगा आयिल्ले ते कोटो थंय सगळे आमचे जे मदर टेरेसा सिस्टर आसता आनी बाकी सगळे आमचे लोक आसता तांकां तेणी येवन मेळ्ळे, तांकां सहकार्य केलें. ताजे उपरांत फातर्पा म्युनिसिपल एरियाक गेले, थंय तेणी विजीट केली. दोनूय कडेन तेणी 2 दीस अशें काडून आमच्या मतदारसंघात येयले आनी ह्या लोकांनी टायम स्पेंड केलो, तांकां सहकार्य केलें. आनी त्याच टायमार तेमी आमंत्रण दिलें की आज गव्हर्नर पॅलेस जी आसा ती लोकांची अशी तकल्याक अशें आसा, गव्हर्नर म्हणटा एक मोठी वस्ती आनी गव्हर्नर पॅलेसाक सहजासहज कांय लोकांक वचपाक मेळना अशें लोकांची एक हें आसा. पूण तशें न्ही, गव्हर्नर पॅलेस ही सगळ्यांची आनी तुमी थंय मुजरत हांगा विजीट करची, तुमी या मुद्दम, तुमी विजीट करा अशें म्हणून तेमी आमंत्रण दिलें. भाव भयणीचे नातें घट करूंक आनीक एक परब भाऊबीज. गोंयकारांची भाऊबीज मोठ्या उमेदीन जाली. गोडशे भेटवस्त घेवन भाव भयणीगेर वता. भयण ओवाळणी करून भावाक बरें आयुश्य आरोग्य मागता. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.